म्हादय साल्वार करून गोंयकार त्रास काडटात जाल्यार दुसरे वटेन कोर्टात तारीख पे तारीख ते वटेन WRDचे वेगळे। सुत्रां सांगता ते प्रमाण म्हादय सेलाचो चीफ अकस्मात बदल्लो। WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बादामीन निलेश खांडेपारा कडेन म्हादय सेलाचो मुखेली म्हूण जबाबदारी दिल्या। आदलो मुखेली दिलीप नायक हे टिमीत 1994 सावन आशिल्लो। ऑगस्ट 2021 सेल करून दिलीपाक मुखेली केल्लो। खात्यान ताका प्रमोशन दितना सुप्रिटेंडंट ऑफ इंजिनियर म्हूण जबाबदारी दिली आनी म्हादय टिमींतल्यान रिलीव केलो। सुत्रां सांगता ते प्रमाण फाटली 3 वर्सां एखाद्याचें प्रमोशन करतना ताचे कडेन आशिल्ली जबाबदारी तशीच चालू दवरतात। मात म्हादय सेलाचे मुखेल्याचे बाबतींत तशें जावंक ना। खात्यान अकस्मात मुखेली म्हूण नव्याक जबाबदारी दिली। नोंद करपा सारकी गजाल म्हणल्यार गोंय सरकारान WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बादामीक सेवेत रावपाक 3 फावट मुजत वाड दिल्या। ताचे कडेन ह्याच खात्यांत 3 वर्सां जाली सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आनी एडिशनल चीफ इंजिनियर म्हूण कार्यभार आसा। ते भायर बादामी कडेन GTDCचो चीफ इंजिनियर म्हूण जबाबदारी दिल्या। ऑगस्टांत सुप्रीम कोर्टात म्हादयचे इश्यूचेर सुनावणी जावपाची आसा। कोर्टान गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकाराक ताचे पयलीं अतिरिक्त डॉक्युमेंट दिवपाक सांगला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।